गेल्या 2012तल्यान आयज पर्यंत वेगवेगळी गव्हर्मेंट ऑफिसीस ह्यो वेगवेगळ्या बऱ्या बिल्डिंगेंतल्यान किंवा नवीन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केले, नवीन बिल्डिंग शिफ्ट केली. फाटल्या 2.5 वर्सांकूच हांव पळयतां की वेगवेगळ्या बऱ्या प्रिमायसिसींनी आमी वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्यो शिफ्ट केल्यो. म्हणजे ताच्या खातीर जायते इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केल्ले आसा. निदान आमी फाटले म्हाका दिसता गेली 5-6 वर्सां कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले की पणजे सिटींतल्यान भायर येवचे, इट इज एन कंजेस्टेड प्लेसीचेर कलेक्टरेट आसा एट प्रेजेंट आनी ऑलवेज कितें जाल्या उपरांत थंय खूब मोठें कंजेशनूय जाता. कलेक्टर साऊथ हे प्रशस्त बिल्डिंगेन गेले, म्हणजे कलेक्टर साऊथ पळयल्या उपरांत एखाद्या राजवाड्यात व्हडल्या बिल्डिंग आसल्या सारकी दिसता आनी कलेक्टरेट नॉर्थ ही सामकी म्हणजे आपल्या त्या जुन्या बिल्डिंगेन असल्या कारणान ताका खूब गरज आशिल्ली. बट म्हाका दिसता अजीत रॉय आणि ताची एंटायर टीम हांच्यांनी बी फॉलोअप केली आणि 17,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड which is again transferred from the tourism department to the collector in north, and at present म्हणजे 12,000 square meter of the land which we can utilize for the building. आमचो GSIDC they are constructing this project. रोखडेच कन्सल्टंट ऑन बोर्ड घेवन बरो प्रोजेक्ट हो डिझायन केलो वयतलो. म्हणजे पळयल्या उपरांतूय बी राज्याचे प्रशासन कशें आसचें हे कलेक्टरेट ठरयता. सदोदीत म्हणजे त्या डिस्ट्रिक्टाचे प्रशासन या कलेक्टरेट ठरयता. त्या खातीर थंयसले इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स ह्या दोगांयचेर सातत्यान डिपेंड आसता. बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम सरकाराचें, बट बरो ह्युमन रिसोर्स तयार करपाचें काम म्हणण्या पेक्षा आसा तो ह्युमन रिसोर्स युटिलायझेशन हाडपाचें काम हे एक्झिस्टींग ह्युमन रिसोर्साचें आसता. त्या खातीर बऱ्यांतले बरें तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हे GSIDC कडल्यान दिल्ले वतले. सो म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्साच्या भितर आमी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक शकतले. कदाचित 2 ते 2.5 वर्साच्या भितर पुराय प्रोजेक्ट कंप्लीट करून वा हँडओव्हरय करतले. बट निश्चितच आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेणी इनिशिएटिव्ह घेतलो आणि ह्या प्रोजेक्टा खातीर फाटले 6 म्हयने ती पुश करीत आसा. एकदा तो फावंडेशन स्टोन जावपाक जाय आनी जेणे करून एक कन्स्ट्रक्शन जाता तितके बेगीन सुरू जातले. तिच्या टेन्युअरात हो प्रोजेक्ट सुरवात जाता ही खरोखरूच म्हाका एक खोस भोगता. निश्चितच हो प्रोजेक्ट जाता तितके बेगीन पुराय जातलो.